सरकारान टॅक्सीवाल्यांचो इश्यू जाग्यार घालचो म्हूण मागणी. There is no proper study. They want us to put the meter or speed governor. We told them we are ready for the speed for the meter, but there is no proper notification fed in that. They don't have a proper workshop given to the taxi drivers. They don't have a proper manufacturing company. There is no proper study. Speed governor, we are ready to put the speed governors where the private vehicles are also put the speed governors from the company, not from the original company like Toyota or Suzuki or Hyundai, not from the agents, because agents take commission from us. And there is still now there is memo which has been given. We cannot claim for our insurances. टॅक्सीवाल्यांक सपोर्ट करपाक जाय म्हूण चर्चिल म्हणटा. जे पण आमचे टॅक्सीवाले पळय आहाय तांकां आमी जाता तितले हेल्प करपा जाय, कित्याक ते आज एक एकले फॅमिली पोशिताय. हे पळय टूर ऑपरेटर पळय आहाय ते बिझनेस मरे तेंगेले एक एकले फॅमिली पोसपाचे आनी ते आख्खे बिझनेस ना आनी 100-200 टॅक्सी घेवन आहाय तांकां बंद करपा जाय. बाकीचे आमदार टॅक्सीवाल्यांचो इश्यू हँडल करताले म्हूण विजय खंय मदीं पडनाशिल्लो. तांचो डिमांड असो आहा की एडहॉकिजम जावचें न्ही. सरकार जी डिसिजनां घेता ती तांकां कॉन्फिडन्सान घेवची. आज एक घेतले फाल्यां एक दुसरें घेतलें, हें एडहॉकिजम जावचें न्ही हो तांचो डिमांड आहा. म्हाका दिसता हो पार्ट इज जस्टिफाईड. दुसरें म्हणल्यार ते सगळे गोंयकार, तांचे खातीर आमी वी ऑल्सो हॅव टू स्टँड अप फॉर देम. तांणी सर्वीस बरी दिवपाक जाय लोकांक, पूण तांचोय बी इंट्रस्ट आमी प्रोटेक्ट करूंक जाय. आज मेरेन खूब राजकारण्यांनी हो इश्यू घेतिल्लो आहा. मायकल लोबो, बाबचर्ची, आमचो जयेश साळगांवकार हे हातून आहा म्हणून हांव तातूंत डायरेक्ट इनवॉल्व जायना आसलो. आतां मुख्यमंत्र्या कडेन तांचे फकत जे कितें सुरवात जालां ते मदीं झिरकलां ते पोस्ट कॅबिनेट मे बी लेटस्ट बाय इवनिंग ऑफ द कॅबिनेट म्हळ्यार 22 तारखेचे सांजचे डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट, डायरेक्टर टुरिजम आनी तांचे रिप्रेझेंटेटीव आनी मुख्यमंत्री ही मिटींग लावन जे इश्यूज अनरिजॉल्व उरले ते रिजॉल्व करपाक हांव आय वील ऑल्सो टेक प्लेस समोर. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.